सेफ ना म्हणून सेफ ना म्हणून सेफ ना म्हणून लेटर काय ऍक्शन घेऊ ना पयलीं सांगलें सेफ ना म्हणटा तूं पळय न्ही पण टायम टू टायम वयत ते कुदाक करतात ते एकुणिसा करतात स्टार्टिंगच तेका दाखयलें स्टॉप केला तुमची कन्सल्टन्सी किती म्हणटा राण्यान किती कन्सल्टन्सी तुमची उरली तुमकां पावर किती आसात ऑथॉरिटी इंजिनियर असते ऑथॉरिटी आसा हय मागीर तेणी केला न्ही लेटर अरे बाबा तू किती उलयता लेटर करून किती जालें लेटर करून काम कंटिन्यू उरलें काम कंटिन्यू करता तशें करपाचें आसलें आनी काल पडलें म्हण सांग तूं तें नाल्यार तें तशें वचपा आलें मरे वयर आनी फाल्यां कितें आज रातपोटी राती तुमी आतां केन्ना आज हें करपा आलें इनॉग्रेशन करपा आलें मरे तुमी लोकांक म्हणांगा तेतून घालपा आसलें भितर आनी काल समज कितें दुर्घटना जाल्यार कितें समज रातचें जालें जाल्यार कितले लोक कितें जालें खबर आसा तुका अंदाज आसा तुमी टॅक्निकल म्हण घेतला मरे तुमी कित्याक म्हण घेतला सांग म्हाका टॅक्निकल म्हण घेतला मरे तुमकां आनी क्वॉलिटी कंट्रोल कोण पळयता तुमगेलो थंय कमिशन क्वॉलिटी कंट्रोल पळयता कोण पळयता टायम टू टायम इन्स्पेक्शना म्हणटा का ऑडिट आसा मरे कामाचें आनी क्वॉलिटी कंट्रोल कोण येता पीडीएफ कोण आता इंजिनियर आयकना आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटाच्या जाल्यार कितें तो इंजिनियर कसलो इंजिनियर आज पर्यंत आमगे कितलेशे हांगा डेव्हलपमेंट जाले रेल्वे गेली कितलेशे तुमी ड्रेनेज हें मारले रिटेनिंग वॉल बांदले टनेल्स बांदले मागीर ब्रिज बांदले पूण केन्नाच आयकना बाबा तेंची कितें कॉलेप्स जालें कितें मोडलें म्हण तशें हायवे आमगे पयलीं लोकांनी हायवे बांदलो ओल्ड हायवे एक्झिस्टींग आसतो तेन्ना त्या हायवे कितलेशे काम जाला रोड जाला ब्रिज जाला बारीक बारीक हें जाला काम जालात पूण केन्नाय अशें कॉलेप्स जालें मोड पडलें म्हणना पूण हो आतां एक नवोच हायवे आमी आतां गव्हर्मेंटान करपाक घेतला आसा पळय तो चार आसा तो माशें तेका परत परत 8 दिसां परत कितें घडलें आसता खंय रिटेनिंग ऑफ कॉलेज जाता कितें आनी खंय मोड पडटा म्हळ्यार कांय समजना म्हणजे ह्या हायवेक ज्या लोकांनी पळय हें घेतला जबाबदारी घेतला कंसर्न ऑथॉरिटी जी हो गव्हर्मेंटाची आमची आसा पळय इंजिनियर्स ते कितें करता म्हाका कळना आतां पळय काल ती घटना घडल्या पळय माश्या म्हण थंय ऑलमोस्ट आनीक 2 दिसांनी इनॉग्रेशन जावपा आसलें आनी त्या हायवेचो आतां रिटेनिंग वॉल कॉलेप्स जाल्लें आसा हीच घटना समज रातीन समज घडली आनी इनॉग्रेशन जातकीर वाहतूक सुरू जाल्ली जाल्यार कितें जातली पळय चिंता तुमी कितें हें जाता आसलो आक्रोश जाता आसलो पळय आतां म्हाका दिसता हें आतां पळय हें बांदलें आसा तेजें टोटल म्हाका ऑडिट जावपा जाय इन्स्पेक्शन जावपा जाय आनी जो पर्यंत फिटनेस सर्टिफिकेट सारकें मेळना तो पर्यंत ह्या हेजेर वाहतूक करपाक दिवपा जायना कित्याक हांगा केन्नाय कितेंय घडूंक शकता कित्याक हें तहाचें तेन्ना इनॉग्रेशन जावचे पयलींच समज हें हांगा अशी घटना घडटा जाल्यार फाल्यां कितें जातलें चिंतात आनी आतां ह्या रोडाचेर कितल्योश्यो टनाच्यो म्हणजे लोडाच्यो गाडी वतल्यो आनी आतां हे बारीक इन्सिडंट असो जाता म्हणजे आतां पयर डिजायन केल्लो पळय ह्या लोकांनी कसो डिजायन केलो म्हाका अंदाज म्हाका कळना हे बरे व्हडले हुशार शिकले लोक इंजिनियर्स ह्या लोकांनी थंयचे टेस्टींग पळोवपा जालें जमनीचें बाबा ते वेट कितें घालपा सारकें जातलें हें कांय ना वयल्यान खंय हांवें पयर फाटीं ह्या ऑथॉरिटीन येयन काणकोणच्या ते तांकां सांगलें खंय जे तो कॉलेप्स जाला बाबा हे फिट ना तो डिजायन केलो फिट ना तरी काय तेमी जबरदस्तीन तेमी बांदला म्हळ्यार पळय आज कॉन्ट्रॅक्टर ह्या गव्हर्मेंटाच्या इंजिनियर्सां आयकना मागीर कसलो काळ आयला आसता पळय हें कलियूग म्हणपाचें काय कितें म्हणपाक कळना आम्ही जे म्हणटा ताका सपोर्टीव म्हणजे आज एक लेटर आमच्या हातीन आसा जे आमच्या काणकोणच्या एरियेन आपल्या ऑथॉरिटीजांक आनी त्या कंपनीक केल्लें की बाबा तुजें जें काम केल्लें आहा तें प्रॉपर ना इट इज नॉट सेफ तरी आसतना ताणें काम कंटिन्यू केलां आनी ताणें हो इन्सिडंट काल जाला तो आतां आमी सांगपाक सोदता की जर आपलें काम आतां स्टॉप ताणें करूं ना जाल्यार तें खंय तरी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन करचें गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीनूय करूं ना जाल्यार तें आमकां पब्लीक म्हणून करपा पडटलें रिटर्निंग वॉलाक जे काल पडलें तें अनसेफ पूण PWD येईन रिपोर्ट केल्लो पूण हांगा कितें जालां की जेई आसा पळय हे कॉन्ट्रॅक्टर आयकनात आनी ते कितले तरी जेईन सांगलें की हें सारकें ना सबस्टँडर्ड आसा तरी आसतना ते तांगेले करपाचें ते करतात ताका लागून म्हाका गोवोरमेंटा कडेन विनंती आसा की बरी वयल्यान कोण तरी ऑफिसर धाडून चॅक करचें आनी जरी ते तुमचे जर आयकनात जाल्यार तांचे पुलीस कंप्लेंट रजिस्टर करपाची गरज आसा कारण हाजे वयल्यान जर लोक गेले जाल्यार लोक मरपाक शकता आनी कोणी मरची पयलीं कोणाली फॅमिली हाजेर एक्शन घेवपाची खूब गरज आसा